Levi-Xastr chapter 19. मोइसेसा कडेन उलोवन सर्वेस्परान म्हणलें, इस्रायलाच्या सगळ्या भुरग्यांक एकठांय करून उलोय आनी तांकां अशें सांग, पवित्र जायात कारण हांव सर्वेस्पर तुमचो देव पवित्र. जोन्न-एकल्यान तुमी तुमचे avoik आनी तुमच्या बापायक मान दिवंक जाय, आनी हांवें formailam ते परी तुमी सोनवार पाळूंक जाय. हांव सर्वेस्पर तुमचो देव. म्हाका सांडून कुड्ड्या-देवांक भोजूं नाकात, धातूचे देव करून तांकां मान दिवं नाकात. हांव सर्वेस्पर तुमचो देव. एकताराचे बेटेक तुमी एक जनावर मारतात तेन्ना हांवें थारायलां तितलेंय करात, आनी हांव तुमची बेट मांडून घेतलों. त्या जनावराचें मांस त्याच दिसा वा मारतात त्या दुसऱ्या दिसा खावचें. तिसऱ्या दिसाक उरता तें सगळें उलपावचें, कित्याक रिती प्रमाणें तें अशुध्द, आनी तें कोणूय खायत जाल्यार हांव तुमची बेट मांडून घेवचो ना. कोणूय तें खायत तो चालत्या आनी म्हाका भेटयलेल्या मांसा मोदें अंतर करूंक विसरता. ह्या खातीर तो म्हजे परजे भायर पडटलो. तुमचें शेत लुंवतात तेन्ना शेताचे मेरे लागीं पर्यान सरूं नाकात, आनी लुंवलेल्या जाग्यार परत कोयती लावं नाकात. तुमच्या मळ्यांतल्यो दाखो उरल्यात त्यो पाडूंक परत वचूं नाकात, वा भुंय पडलेल्यो विंचूं नाकात. दुर्बळांक आनी पद्दशांक त्यो आसूं दी. हांव सर्वेस्पर तुमचो देव. चोरूं नाकात, एकामेकाक फोटी मारूं नाकात, आनी फटोवं नाकात. म्हजें नांव घेवंक लोटीक सोपूत दिवं नाकात, आनी अशें तुमच्या देवाचें नांव बोश्टावं नाकात. हांव तो सर्वेस्पर. तुज्या पेल्याक कसलेंच वायट करूं नाका, वा जबरदस्तेन ताचें कान घेवं नाका. वावराड्यांची मजुरी दुसरो सकाळ पर्यंत दवरूं नाका. भेऱ्याचेर शिराप घालूं नाका, आनी कुड्ड्याच्या वाटेर आडकोल घालूं नाका. पूण तुज्या देवाचें भें दवर. हांव तो सर्वेस्पर. उनीत करून फावो नासलेले निर्णय दिवं नाकात. दुर्बळाच्या तोंडाक पळोवन उलोवंक नाका, वा गिरेस्तांक फोसलावंक सोडूं नाका. पूण निती प्रमाणें पेल्याची नीत कर. तुज्या लोकाचेर बोगलांटां घालूं नाका, आनी कारोना विरें पेल्याचें रगत मागूं नाका. हांव तो सर्वेस्पर. तुज्या भावाचो काळजांत द्वेस धरूं नाका, पूण तुज्या पेल्याची चूक दाखोवन ताका शिडकाय, आनी अशें तें पातक तुज्या माथ्यार आसचें ना. सूत घेवं नाका, आनी तुज्याच लोकाच्या भुरग्यांचो काळजांत राग घेवन रावं नाका. तुजोच मोग कोत्ताय तसो तुज्या पेल्याचो कर. हांव तो सर्वेस्पर. म्हज्या उपदेशांक खालती रावात. पोसलेल्या जनावरां मोदें आड जाती उत्पन्न करूं नाकात. एकाच शेतांत 2 जिन्सांची बीं वोपूं नाकात. 2 जिन्सांच्या लुगटांची वस्त्रां घालूं नाकात. कोणेक रावयलेलें चेडूं एका मनशाची दवरलेली बायल असो समज आसतना दुसरो कोण त्या चेडवाक सुटका सोट्या मेळोवन घेवच्याक कांयच फारीक करिनासतना ताचे कडेन लिंगी एकवट करता, ह्या मनशाक खास्त फावो, पूण मन्नाची न्हय, कित्याक तें फकत एक रावयलेलें. आपल्या पातकाच्या फारीकपणाक तो म्हज्या तोंबूच्या दाराशी एक मेंढरो घेवन येतलो आनी प्रतिदान करतलो, आनी याज्ञीक हे भेटे वरवीं ताची शुद्धी करतलो, आनी देव ताका बक्षितलो. तुमी कानानच्या गांवांत पावतोच आनी तुमी कसलीं फळ झाडां लायतात तेन्ना पयलीं 3 वर्सां तांचीं फळां रिती प्रमाणें अशुध्द अशें समजूंक जाय, आनी 3 वर्सां तीं खावचीं न्हय. 4थ्या वर्सा सगळीं फळां म्हाका सर्वेस्पराक तीं भेटोवचीं. एक दिनवासीची भेट कशी, पूण 5व्या वर्सा तुमच्यान तीं खावं. हे परी सगळ्या तुमच्या झाडांक पुष्कळ फळां जातलीं, कित्याक हांव तुमचो सर्वेस्पर.
रोगता सयत तुमी मांस खावचें न्हय. रोगता सयत तुमी मांस खावचें न्हय. कसलोच जादू करूं नाकात. तुमच्या कांसुलां वयर माथ्याचे केंस कातरूं नाकात. खाड कातरूं नाकात. तुमचे कुडीर कितेंच सुयेन काडूं नाकात. वो तुमच्या मेल्ल्यांचें दूख करचे खातीर तुमचे कुडीर घाय घालूं नाकात. हांव तो सर्वेस्पोर. मंदिराची देवदासी करून तुमच्या धुवांक बेमान करूं नाकात. अशें करशात जाल्यार तुमी कुड्ड्या-देवा थंय वळटल्यात आनी गांवांत कसलीच मर्याद आसची ना. सोनवार पालात आनी म्हज्या नमस्काराच्या जाग्याक मान दियात. हांव तो सर्वेस्पोर. मेल्ल्यांचो प्रसाद मागतात तांचे थंय बूट घेवंक वचूं नाकात. हांव तो सर्वेस्पोर. जाणट्यां सवें मान मर्यादीन चलात. भिरांत मोगान म्हाका खालते रावात. हांव तो सर्वेस्पोर. तुमच्या गांवांत परको लोक जियेतात तांकां दुखूं नाकात. तुमच्या इस्रायल लोकांक लेखतात तेच परी तांकांय करात. तुमचो कोत्तात तेच परी तांचोय मोग करात. एका काळार इजिप्तांत तुमी परदेशी आसल्यात म्हूण मनान दवरात. हांव तुमचो सर्वेस्पोर. फटकिरी मापां जोखून जावं तोखून वो मेजून कांयच फटकिरें वापरूं नाकात. नीत तागडी, ठीक जोकां आनी निगूत कोंडे फितां घेयात. हांव तुमचो सर्वेस्पोर आनी हांवेंच तुमकां इजिप्तांतलीं भायर काडल्यांत. सगळ्या म्हज्या कायद्या फर्मोणांक पालो दियात. देवाचें उतर